Residents of Deulwada in Kurgaon has raised serious safety concern over a bridge where the Water Resource Department has allegedly failed to reinstall the damaged safety railing. Locals say the missing railing poses a major risk to heavy vehicles, school and tuition students and other pedestrians using the bridge daily. They also pointed out the old railing has fallen into the water below. Residents further complained that garbage is being dumped beneath the bridge despite a warning board installed by the Kurgaon Panchayat imposing Rs 5,000 fine for littering. They also highlighted the poor condition of the road connecting the bridge to the crematorium and urged the concerned authorities to take immediate action to prevent any mishap. माझे नाव अरविंद पायाजी. आज आम्ही ह्या ज्या रोडाचेर येयला आमचे जे भूमिका देवस्थान कोरगांवां देऊळवाड्यान जे भूमिका देवस्थान आसा थंयसर त्याच्या तोंडात फुडें हो रोड आमच्या वयर मसुंडेक गेला आणि थंयसरूच हो साकवो आहा एक पूल बारीकसो बीच कसो बांदला पूण हांगासर इतकी हांगासर वायट परिस्थिती जाल्लेली आहा. एक तर पावसान उदक थंय खेळटा, भुरगीं उदक व्हांवता म्हणून थंय पळोवंक येता. सेप्टीक सायडीक कांयच ना, सेप्टीक आसलेलें ऑलरेडी मोडलेलें आहा. जाता तितले बेगीन WRD किंवा जो कोण आमचो हेचो मिनिस्टर आहा तेणी ही तेचेर मातसो तरी विचार करचो आनी जाता तितलें हेचें काम बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाचें. दुसरी गजाल, हांगासर गार्बेज उडोवपाची ही जागा न्हू. हांगासर म्हाका दिसता पंचायतीन फलक सुद्दां मारलेली, एक एडवर्टायज मारलेली की हांगासर ही गार्बेज उडोवची न्हू. तरी सुद्दां लोक आयकना, कोण उडयता. हांव म्हणटा कितें, जर कोण दिसता न्हू ताका सरळ फायन घाला. हें असलें ही गार्बेज उडोवपाची जागा. दुसरी गजाल, वयरसून देंवती असल्या कारणान रस्तो तर तो पाडूच पडला, रस्त्याक त्या कांयच ना, मसुंडेची जागा. आज कितलो सुद्दां लोक ते मसुंडेन वयता, भुरगीं वयतात, स्कुलाक वयतात, येतात वयतात. केन्ना गाडी येतली तेंचेर बाबड्यांचेर, तें उदक इतलें उदक थंयसर बसता. वयरसून ती घाण जर मसुंडेची ती घाण जर व्हांवून येवंक शकता त्या हेतून पुलांच्यान. येदो व्हडलो व्हाळटो. जाता तितले बेगीन हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन जाता तितले बेगीन तेचें मातशें काम करपाचें आनी बेगीतल्या बेगीन लोकांक हेचो एक हें दिवपाचें. बरें म्हणून आमी बाबा एक आमच्या हेतून आमच्या एक मातसो आमच्या आमदाराकूय हांव सांगता, मातसो रिक्वेस्ट करता, आमदारांनी आमच्या हेचेर मातशें लक्ष घालचें. अशे गजाली जाल्लेलेय बी नात. आमदारान कितें तरी आमी सांगलां आनी कितें करूंक ना अशें ना, केलां. तेतून एक आतां मातशें तें करपाचें आमदाराक. बावी शंकर तोरस्ता सरकारची दुर्दशा जाल्ली आहा, हांव सारको करतो सरकारान. व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो ट्रक वयता ह्या वटेन आनी ते कोणा रातचो पडान मोडटलो. आनी सायडीक ही पायपां होती ती बुडयल्ली अशें व्हळांत पडलेलें आहा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.